म्हणजे आमच्या लक्षात आयलें एकूण नवें गव्हर्मेंट आसा काही दीस आमी राविल्ले आमकांय थोडें वॉर्मिंग अप हें करपाचें आशिल्लें पावसाळो सुरू जालो आनी त्यामुळे एक्शन सगळें कितें तरी सुरू जावंक जाय एकूण हें सरकार कितें करता तें खंय तरी प्रत्यक्षान येवंक जाय म्हणजे वगीच आमी कितें करतले हाची कल्पना करून कांय अर्थ ना ते नाडकर्णी सरान सांगिल्ल्या प्रमाणे आतां धोरण लक्षात आयलें आमकां कितें आसा तें आनी ताजे मुळे हें म्हणजे 26 शाळांचो खून पाडलो फटयले सगळे आनी परत फटिंगपणां ही चालू जाल्लीं आसात मातृभाशे कडेन द्रोह करतात हे सगळे जाण सरकारान सांगिल्ले आशिल्ले सगळे अशा पद्दतीचो एक विशय जो आसा निशेध करपाचो अशें सुरवातीच्या काळांत एक प्रतिकात्मक धरणा कार्यक्रम 1 वराचो हो सगळ्या प्रभागांनी 18 प्रभागांनी गोंयभर हो 26 जून ते 2 जुलय हो आठवडोभर जो आसा तातूंतल्यान आपापल्या सोयी प्रमाणे पब्लीक प्लेसीचेर ह्या सरकारचो निशेध करपाचे कार्यक्रम जे आसा ह्या ठिकठिकाणी ह्या हातूंतल्यान जातले हो म्हाका आमी अशें म्हणुया की आंदोलन हें आमी पळयताले वी वर जस्ट वॉचिंग कितें जाता तें आमी वगी रावले ना कित्याक हो ज्वलंत प्रस्न आसा जनतेच्या अस्तित्वाचो प्रस्न आसा आमी तडजोड करचे ना आनी त्यामुळे हो टोकन कार्यक्रम जो आसा तो धरणा कार्यक्रम हो आमी हातांत घेतिल्लो आसा त्यामुळे ताज्या खातीर 25 जुनाक आतां नॉर्थ गोवा आनी सावथ गोवा अश्यो 2 मिटींग्यो 25 जुनाक सकाळीं नॉर्थ गोवाची विवेकानंद हॉल पर्वरी 9:30 वरांचेर आनी सांजची सावथ गोवाची 3:30 वरांचेर ब्लू चिप हॉल म्हणून आसा मडगांव अश्यो 2 बैठकी जातल्यो आनी हाजी योजना जी आसा ह्या धरण्याची ती योजना तातूंतल्यान जातल्यो प्रभाग समित्यो आमच्यो ज्यो आसा परत जागृत जातल्यो त्यो ह्या निमतान खंय गेल्ले बिल्ले जे मे म्हयन्यान आशिल्ले अशा प्रकारचे अशें पुनश्च हरिओम जें आसा हें नवें गव्हर्मेंट आयल्या नंतर जें आसा तें आमकां करपाक ह्या सरकारान भाग पाडना फाटल्या वेळाचेर 21 जाण भाजपाचे आशिल्ले आनी फटिंगपणां करताले आतां भाजपा सोंपलें आतां कमी जालें तें 13चेर पावलें तें आनी मागीर हें कुबड्यो घेवन जें सरकार चालू आसा ताणें अशाच प्रकारे मार्गक्रमणां सुरू केल्लीं आसा ह्या सरकाराच्या हातूंतल्यान हे सगळे कॉम्पोनंट जे आसा कॉन्स्टिट्युएंट्स ताजे सरकाराचे ते सगळे ह्या पापान सहभागी आसात अशें आमी मानतात जें पाप भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान त्या वेळाचेर केल्लें धोरण ठरयत आसतना तेंच धोरण फुडें चालू दवरपाची इच्छा तांच्यांनी दाखयल्ली आसा त्यामुळे तें पाप फुडें दवरपाचो विडो आतां ह्या सगळ्या भागधारकांनी सरकारच्या घेतलेलो आसा अशें आमी भारतीय भाशा सुरक्षा मंच मानतात आनी फुडली स्ट्रॅटेजीज ज्यो आसा त्यो ठरोवपाक आमी मेकळे जाले